नारी शक्तीचो इतलो पुळको आसा जाल्यार येता ते वेंचणुके आदी कायदो चालीक लावन बायलांक 1/3 राखीवताय दियात. काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक आव्हान दिलां. अटी आनी काळ मर्यादा घालून बायलां आरक्षण विधेयक पास करून घेतिल्ल्या केंद्र सरकाराचे हेतूचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला. लोकसभेन बुधवारा बायल आरक्षण विधेयक मंजूर केलें. 454 वांगड्यांनी विधेयकाक समर्थन दिलें. 2 वांगड्यांनी विरोध केलो. राज्यसभेन बेरेस्तारा नारी शक्ती वंदन कायदो संमत करून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांनी बायलां खातीर 1/3 सुवाती आरक्षणाची वाट मेकळी केली. पूण तातूंत डिलिमिटेशन आनी कास्ट सेन्ससचे अटी घातल्यात. ताचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. आयकात ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक. की जे 96 सालान जे आमी करून गेले ते निमाणे आता खंय तरी प्रत्यक्षान येता. पण 96च्या बिलान आमी व्हेरी क्लियरली सांगले की विधानसभानी स्टेट लेजिस्लेचर्स आणि लोकसभा या दोन्ही सुवातीचेर महिलांसाठी 1/3 वर्टिकल रिझर्वेशन मस्ट बी अलॉटेड. वर्टिकल अशासाठी सांगले की आधी एकंदर आमच्यो ज्यो महिला आसात त्या एकंदर महिलांपैकी ज्यो त्यांची संख्या जवळजवळ 50% आसा लोकसंख्येच्या मानान 1/3 मिनिमम तांकां दिवया. आणि सेकंड एस्पेक्ट असो दवरलो हॉरिझॉन्टल रिझर्वेशन केलें. शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब्स हांकां जे सीट्स रिझर्व मेळटात त्या पैकी 1/3 रिझर्वेशन ऑल्सो फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आनी शेड्यूल्ड ट्रायब्स. देवेगौडा पंतप्रधान त्या वेळार आणि त्या सरकाराक पाठिंबो काँग्रेस दिताली. म्हणजे त्या दृश्टीन हे 96चे बिल हे काँग्रेसचे बिल ठरता. भाजपान बायलां आरक्षण बिल पास केलां खरें, पूण ज्यो अटी घातल्यात त्यो पळयल्यार 2026 तें जाय तशें दिसना. आयकात रमाकांत खलपाक. आताच्या बिलान जी कंडिशनां घातल्यात की नव्या सेन्सस उपरांत हे रिझर्वेशन दिवचे. आता नवो सेन्सस केन्ना करतले तुमी? 1926 सालापर्यंत सेन्सस फ्रीज केल्लो आसा. तोपर्यंत सेन्सस जावचो ना. त्या उपरांत सेन्सस जातलो म्हणजे आणि 1-2-3 वर्सां फुकट गेली पडटी. 2029 चालू जातले. ते जाल्यानंतर मागीर सेन्सस जाल्यानंतर तुम्ही थारायतले डिलिमिटेशन थारायतले काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा. पण जी सरकाराचे जी कितें हेतू आसा त्या हेतू बद्दलचो एक खूप मोठो गंभीर असो प्रश्न लोकांच्या जनतेसमोर उबो जाता. बायलां राखीवताय बिल म्हटल्यार बायल सशक्तीकरण आनी समानतायेचे दिकेन एक मोलादीक वाटचाल. गोंयची एक बायल आमदार ह्या नात्यान ह्या इतिहासीक खिणाचो अभिमान दिसता. पर्येची आमदार देविया राणेन म्हटलां. 33% रिजर्वेशन वुमन्स रिजर्वेशन बिल आमच्या पार्लिमेंट हाऊसान जे पास केल्लें आसा ही खूब गर्वाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट प्रत्येक भारताच्या आमच्या महिला खातीर. आमचे माननीय आमचे लाडके प्रधानमंत्री मोदीजी हांच्या प्रयत्ना खातीर हें आज बिल पास जाल्लें आसा. आमच्या नव्या सुंदरशा पार्लिमेंट हाऊसान हें पास जाल्लें आसा. दिस इज वन बिग स्टेप टुवर्ड्स वुमन एम्पावरमेंट अँड इक्वॉलिटी फॉर विमेन म्हणटा आमी. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी संगीता ओली.